ब्रेस्ता द्विमुखाच्या कोंकणी भाषेतली नखेत्र या कार्यक्रमात असा आमच्यामध्ये असा साणूर नरसिंह कामत हर एक पोटी आम्ही हर एक ब्रेस्तारा आमच्या ह्या कार्यक्रमात कोंकणी भाषेतली नखेत्र या कार्यक्रमात येताना एका विशिष्ट व्यक्तीक हांगासर तुमच्या म्हाका प्रेझेंट करचें आमचें काम जावन आसा आनी त्या वरवीं आमकां थ्रिल आसता एक तुमी पळयनातल्या तुमी आलोचन करनातल्या या तुमी एक इमॅजिन करनातल्या एका मनशाक आमी हाडूंक जाता आनी त्या वरवीं तुमकां 1 घंटो भर आमच्या मुखार V4 टीव्हीच्या मुखार तुमकां बसोवंक जाता आनी बसोवचें चॅलेंज आमचें आनी तुमकां खाली बसोवचें न्ही इंट्रस्टींग कितें तरी विशीं सांगत जाय आनी एका व्यक्तीक अशें दाखय जाय अरे हाच्या बरी म्हाकाय जायचें यू शूड फील एम्पथी म्हणल्यार आमचें कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी तो फॅमिली मनीस जाय जाय ताका ते पुरा क्वॉलिटी आसूं जाय ताचो एक अव्वल कोंकणी भाशेंतले नखेत्र आज आमच्या मदें आसा साणूर नरसिंह कामत हो म्हजो जेसी मित्र समेत आनी एक 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 बरो हसन हसन एक दीस काडचो व्यक्ती तितलें मात न्ही आज तो ताच्या एचिवमेंटात KMF नंदिनी प्रॉडक्ट करता KMF कर्नाटका मिल्क प्रॉडक्ट फेडरेशन असो निर्देशकी जावन आसा आपल्या बळान आपल्या साणूरच्या कारकळच्या त्या प्रदेशाच्या बळान तो जावन आसा ताचें एचिवमेंट आनी एक आसा आंतरराष्ट्रीय गूगल ग्रामपंचायत अवॉर्ड 5 लाख रुपये आनी ते गूगल अवॉर्ड म्हणजे व्हडलो विशय ताणें आपणायले आसा साणूर ग्रामपंचायतीचो 2 पोटी अध्यक्ष जाला तो विरोध आनी 3 पोटी सदस्य जाला तितले मात न्ही ताचे साधन आनीकय आसा 1 करोड 1 लाख 1,000 रुपये न्ही ताणें वट्टू करून सैनिकांच्या कल्याण निधी म्हणून दिल्ले आसा आनी असलो साधन करून ताणें एक लायन वयर तो सकयल म्हणसर देशाची भोंवली आसा असलो एक अव्वल युवक ताका पळोवन आंगांत शिरशिर येवचें तसलो व्यक्तित्व आसा हाचे कडेन आनी तसलो एक व्यक्ती आज तुमचे मुखार आसा कोंकणी भाशेंत नखेत्रां स्वागत नमस्कार नमस्कार एक फ्रेंड जावन मुस्तवर जावन वापस मेळटा आसा आनीक इट इज नायस टू सी यू हियर खंडीत खंडीत तुमचें एज्युकेशन तुमचे खंय जालें म्हणून तुम्ही सांगा तीर्थ रेमंड डिकून एक इंटरप्शन हे संदर्शन आनी एक कारणा खातीर आमी आशा करता साणूर ग्रामपंचायतीच्या ताच्या बंदराकाल हे पोटी तो गो महा संमेलन म्हणून करता तो परवा फेब्रुवारी 1 तारखेर एक दिसाचे त्या पाडतळाचेरय आमी तुमकां हे प्रोग्राम हे ताका कोंकणी भाशेंत नखेत्र कार्यक्रम वापरला ताकाय तुमी ताच्या विशयाची तुमी आयकया हे सांगा तुमच्या विशयाचा रेमंड माम बारी खुशी जाल्ले 15 वर्सां उपरांत तुमी म्हाका मेळता आसाची 15 ती उणी जाली की भारी दोन्ही सरसुका जाता 20 चाके पुरो आमी कारकळांत जेसी संस्थेंत वट्टू जाल्ले मनुष्य प्राइम जाल्यात खंडीत प्राइम ग्रॅज्युएट म्हणून हांव आंध्र प्रदेशाचे काकीनाडांत आमचे ट्रेनिंग लॅडरांत प्राइम ग्रॅज्युएट म्हणून हांव सांगून घेतला तशेंच म्हाका बारीक खुशी कसा म्हळ्यार हांव एक ग्रामीण भागाचे मनुष्य साणूर म्हणलेले आमगेले कारकळ शहराक लागून आशिल्लें एक गांव त्या गांवांत एक सान व्यापारी कुटुंब म्हगे ल्हान एक सनाची जिन्सा व्यापार करून आशिल्लो म्हळ्यार ते आमगेल्या गांवांक एक सुपर बाजार म्हळ्यार पुरो आसा ते म्हळ्यार आमच्या ग्रामीण भागाचे रैतांक काले दावका गोरबू मागीर बुट्टी पुरा आनी आमचे गणपती काय म्हणून दुपद काय म्हणटा त्या गांवचे बरो वट्टू करून ते जाणा 10 पैसे जेन्नाक बरो पावसाळी वेळार ते वट्टू करून हाडचे ते आमी घेवचे ताजे वेपार करचो तशी सान मठाचे एक व्यापारी कुटुंबांत म्हगेलो जन्म जाल्लो आमकां 1 एकर नारला मड्ड्याचे तोट आशिल्ले आनी एक 20 सेंट्स जाग्यार आमी पुरा तरकारी पुरा करता आसलेंची आमकां घराक मागीर रांगडी बुकूक पुरा सावयव करता आसलेंची तशी एक आमकां सनपणेरीची व्यारू व्यवसाय आनी ग्रामीण भागात जनाल एक वडनाट आमी गद्द्या वतलींची तोडा वतलींची आमी अशींची पुरा गुड्डा बेट्टा आमी पुरा भोंवता आसलींची ते एक वातावरणांत म्हगेलो जन्म जाल्लो हांव आनी म्हगेल भयणी 2 जाण म्हगेल भयणीक 3 वर्सां फरक हांव व्हड म्हजे भयणी ती तशी म्हजें शिक्षण पुरा साणूर हिरिय प्राथमीक शाळे सरकारी शाळे ताजे नंतर साणूर हायस्कूल ताजे नंतर हांव फर्स्ट PUC आनी सेकंड PUC PCMB हें हांव बोनेंद्रा कॉलेजांत केलें तेन्ना हांव CET बोनेंद्राचे आतां JC इंग्लीश मिडियम जालें आतां मस्त इन्स्टिट्यूशन आसा तेन्ना कॉलेज म्हळ्यार बोनेंद्रा कॉलेज ना सोडल्यार बोर्ड हायस्कूल म्हणून एक सरकारी हांव जितके शिक्षणांत बरे मार्क आसले निमते म्हाका एक सायन्स घेवका म्हणून जालें थंय हांव PCMB घेतलें आनी CET एग्जामा बरयला गोतो सर CET तेन्ना आशिल्लें CET एग्जामा बरयतना हांव NCCंत आसलो म्हगेलें C सर्टिफिकेट जाल्लें
तशी सी सर्टिफिकेट आधार इंजिनियरिंगाक एक स्पेशल कोटा ते आधार म्हाका तें इंजिनियरिंग सीटय मेळ्ळें सेकंड पीस जाली मागीर तेदन कालेदाल म्हळ्यार बिदरांतू म्हाका एक कॉलेज मेळ्ळें ते कॉलेजांतू तेन्ना सिक्क गलाट जावन 15 दिवस कॉलेज बंद तितले भितरी म्हाका कालेदाल म्हळ्यार हांगा कर्नाटका पॉलिटेक्निकांत मेरिट आधारार म्हाका सीट मेळ्ळें म्हाका एक डायलेमा थंय जॉइन जावचें हांगा जावचें तितले भितर मागीर फ्रेंड सर्कल पुरो केपीटी वतना म्हाकाय दिसलें तें राखून मेळनातलें रे म्हणून हांव डिप्लोमा गेलो तशें इंजिनियरिंग चुकलें जाल्यार डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग हांव 3 वर्स कर्नाटका पॉलिटेक्निकांत डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग हें मागीर शिकतनाची म्हाका 7th क्लासांतू एक उदयवाणी पेपरारी वसंत वेद पाठशाले 1 ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ म्हणून आशिल्लें आमचे नरीकोंबू बंटवाळांत 100 एकर तोट नेत्रावती न्हंय कृष्ण सोमयाजी म्हणलो एक मनुष्य हय नारायण सोमयाजी कृष्ण न्ही नारायण सोमयाजी म्हणलो एक मनुष्य कुटुंब हय तांणी 100 एकर तोटांत वसंत वेद पाठशाले म्हणून 1 म्हयनो सकाळी उठान रात्रे पर्यंत आमकां संस्काराचें शिक्षण नित्यपूजा विधी मंत्र भगवद्गीते तशें तशें हांव 7th क्लासांतू म्हगेले आज्या लगर बंटवाळा आसलें म्हगेले माम थंय आसलो हांव पेपराचेर ताका दाखयलें तूं एक करी तूं बस रे हांगा यो म्हणालो आनी सकाळीच 6 घंट्याक बंटवाळ पेंटाक तांचे एक टेम्पो येता दूद सप्लाय करचे त्या दुदाच्या टेम्पोर मम्मान म्हाका घालें हांव सीदा नारायण सोमयाजीलो कोडक्या वचून पावलो ಬಹುಶಃ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 आता बृहत् गो संमेलन कलूक मूल कारण त्यांची हांव 7th क्लास आसतना म्हाका 100 गाये मध्ये व्हरून घालेले ते एक प्रेरणा आज मेळू पुरो आज म्हाका 48 वर्स 7th क्लास म्हळ्यार तुमकां गोतूच कितले वर्सां फुडेंच म्हाका एक फुडें म्हाका ते गायेचें एक वडनाट मेळ्ळें हांव 1 म्हयनो थंय चेडूवांलो राबून घर सोडून राबून म्हाका एक नमूने संघ जिवनाचे पाठ थंय जाले मागीर 7th क्लासांतूच म्हाका एक 4 जाणां लोटू मेळ्ळू कशें जीवन करचें वय आनी तकाणी सकाळी 5 घंट्या उठान नदी स्नान तदनंतर आमकां कापी च्या आमकां नेत्रावती न्हय वय कोथंबरी कषाय पंचान्न आनी आमकां 1 घंटे तागेले तोटांत फोंड काडका कोक्को झाड ओवका तें पुरो काम आनी भगवद्गीतेचे कर्मयोगाचें आमकां हें प्रॅक्टिकल आनी डेली पुजा करचे कशी देवाला पुजा करचे कशी एक दिवस संस्कृताचे क्लास एक दिवस मौन भोजन अशी पुरो एक्टिविटीज अशें जावन म्हाका सानपणेर दाखोवनूची एक भायले प्रपंचाक म्हगेल्या आन आनी अम्मान विश्वासार पेटयला चेडूं भायर पेटोवचें म्हळ्यार चिक्के आनी त्या प्रायरी 7th क्लासार 12-13 वर्सांनी म्हाका एकल्याक 1 म्हयनो पेटयला तेदन आतांचे म्हणके डेली उलोवचें मोबायल ना हांव चमकल नंतर म्हाका आयलो मागीरच आयलो म्हणून फोन हे करचे वेवस्था ना ते 1 म्हयनो नंतरच हांव गांव आयलो म्हणटना म्हाका आत्तां दिसता म्हजे आवस बापूसून तेदना 7th क्लासांतू म्हाका एक सार्वजनिक जीवन संघ जीवनाक इंडिपेंडंट जावन एक अवकाश दिले नेमती आज म्हाका जिवनांत 4 जाणां मेळ्ळू एक जीवन करूंक नंतर तुमचे अचीवमेंट कशी हांव डिप्लोमा इन मेकॅनिकल 3 वर्सां हांगा केलें आतांचे हांगा आमच्या स्टुडियोची बरिनाची कर्नाटका पॉलिटेक्निक आसा थंय हांव रूम नंबर 14 आनी 52 फर्स्ट इयर 14 सेकंड इयर थर्ड इयर 52 थंय रबतालें जाल्यार हांव हांगा रबल्यार म्हगेलें रिलेटीव घर आशिल्लें हांगा म्हगेलें मावेल घर नाशिल्लो जाल्यार थंय वचून येवन पुरो आसता आशिल्लो जाल्यार म्हाका बारीक खुशी कसो म्हळ्यार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदाचे म्हाका कॉन्टॅक्ट जावन सगळे मंगळूर नगराचे तेदना 18 इन्स्टिट्यूशन आशिल्ले त्या 18 इन्स्टिट्यूशनाक हांव नगरा कार्यदर्शी म्हाका बारीक खुशी वय पद्मप्रसाद हेगडे म्हगेले जॉईंट सेक्रेटरी आता तो व्हडलो क्रिमिनल लॉयर जाला बालकृष्ण हेगडे म्हणून बालकृष्ण शर्मा MG हेगडे नटराज म्हणून आमकां गोतोस बारी वयर गेला तो कर्नाटकाचो सॉलिसिटर जनरल पोस्टाक गेला नटराज तांणी पुरो त्या टायमार ग्रामांत हें जालो तशी म्हाका तांचे पुरो वडनाट आशिल्लो तशी ABVP तो हांव जालें मागीर स्टुडंट्स एक्सपिरियन्स इन इंटरस्टेट लिव्हिंग म्हणून सील म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट 1991 जनवरी 11 आमकां गोत अशें पुरो गुणकर शेट्टी मर्डर जालेले त्या टायमार सांजे 5 घंट्याक टाउन हॉलांत हांव सील प्रोजेक्टाचे विनय हेगड्याक उद्घाटन करपाक आशिल्लें म्हाका उडास हांव सांगता 91 सील म्हळ्यार काले म्हळ्यार आसाम मेघालय नागालँड अरुणाचल प्रदेश सिक्कीम 7 सिस्टर्स म्हणटात आता नमस्ते म्हणटात नमस्ते म्हणटात करेक्ट ते थंयचे म्हळ्यार आता जो आचार्य आमचो PB आचार्य बालकृष्ण नमस्ते म्हणटा कसं जालें म्हळ्यार तो तेदना 30 वर्स थंय काम केलो मनुष्य आज तो राज्यपाल जाला तेदन म्हळ्यार आमचे एक आज ABVP ताकून एक प्रोजेक्ट आसलें म्हळ्यार आसाम मेघालय नागालँड ते 7 सिस्टर्साचे ते लोक भारता ताकून दूर वता आसाचे थंय म्हळ्यार विदेशी संस्कृती येतस म्हळ्यार विचित्रकारी शक्ती म्हळ्यार देशा ताकून भायर नागालँड नेक्स्ट बॉर्डर वय बा नागालँडांत बरयला इंडियन्स गो आउट म्हणून म्हळ्यार आमगेले देशा भाग जाल्यार इंडियन्साक गौरव ना तशें जावन हांगाचें जीवन कशें आसचें म्हणून थंयचे स्टुडंट्साक आमगेले घर कडेन राबोवन एक्सचेंज कल्चरल तशें हांव सील प्रोजेक्टाचे 2 दिसाचे त्या प्रोग्रामाचे हांव कन्विनर आसलो
तशी मागीर म्हाका डिप्लोमा जाली मागीर BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तांणी कॅम्पस इंटरव्यू केल्ले मागीर रिजल्ट येवचे पयलीं फुडेंचे म्हाका प्लेसमेंट जालें आमगेले बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक डिविजन मैसूर रोडांत BHEL आमी बी हॅपी एन्जॉय लायफ म्हणटली म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार आमकां 60 पैशार जेवण मेळटलें आमकां तेन्ना 1200 रुपये एप्रेंटीस तांतो हांव 1000 रुपये क्रिकेट पळयत आशिल्लो 200 रुपये पुरो आशिल्लो म्हाका म्हळ्यार तेदानाचें जीवन ब्रेक घेवचे टायम आयला खंडीत ब्रेक घेवया खंडीत कोंकणी नेकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा तुम्ही साणूर नरसिंह कामत काय केल्यार इट इज स्पॉन्टेनियस अँड नेत्रावतीला ती उदा सुकोना तशें ताचे कडेन ताचेर जाणवाई सुकोना एक ब्रेक घेवया रावा कोंकणी भाशेन नेकेत्रां पळोवंक आनीक V4 न्यूज पळोवंक आमी एक ब्रेक घेवया आनी मागीर फाटीं येवया एक ब्रेक स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्यामध्ये आसा साणूर नरसिंह कामत एक ग्रामपंचायत अध्यक्ष जावन ताणें केलें सदनाक गूगल प्रशस्ती ताका मेळ्ळ्या 5 लाख रुपये आनी प्रशस्ती आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती सांगता 1 करोड रुपये ताणें सोल्जरा खातीर वटूक केल्ले आसा तितलें मात न्हय हाचे एक्सपिरियन्साची ते एक थंबींग एक लॉट आसा आनी आमी ते आयकुया तुमी मागीर कितें केलें आनी ग्रामपंचायत आमचो कशें आयलें BHEL 1 वर्स एप्रेंटीस केल्ली मागीर तेन्ना रिसेशन आसलें आमकां अपॉयंटमेंट जायना आतांचे पर्यंत वय म्हाका तेन्ना दिल्ली सोलार सेल्स युनिटा गेल्ले थंय म्हाका वचचें मन ना म्हळ्यार बारी दूर वचूं हांव एकलोच पूत म्हूण सांगून कडेक हांव 2-3 बॉम्बेन तांणी पुरो काम केल्लें 98 हांव गांवां येवकत्त पडलें म्हळ्यार म्हगेले अन्नाक हर्निया ऑपरेशन जावन तो सायकल चलोवन अंगडी वेर करतालो ताका सायकल चलोवचें नज्ज म्हणलें तेन्ना हांव गांवां येवन एक स्कूटर घेवन म्हगेले अन्नाक हेल्प केलें अपग्रेडिंग केलें म्हगेले अन्नाल बिझनेसचे चिके अपग्रेड केलें मागीर हांव गांवांतू सेटल जावचें आलोचन केलें तेन्ना खादी बोर्डाचें एक स्कीम जाता आशिल्लें म्हळ्यार खादी बोर्डा दाखोवन सबसिडी स्कीम तेन्ना हांव बेंगलोरा वचून तेन्ना एक लोन घेवंक जाल्यार म्हाका 2 वर्सां लागला म्हळ्यार तेन्ना इनिशियल स्टेज बँकान नाशिल्लें 5 लाख रुपये हांव तेन्ना 98 हें करून हांव एक म्हगेलेंची श्रेयस इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज म्हणून हांव मेकॅनिकल इंजिनियरींग शिकिलो तसदान हांव एक फॅब्रिकेशन युनिट लेथ मशीन पुरो घाल्लें म्हळ्यार गेट ग्रिल्स करचे तसल पुरो स्टार्ट केलें श्रेयस इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज म्हणून तशींची लेमिना फाउंड्रीज लागीं आसले थंय म्हाका एक मॅनेजर म्हणलो थंय एक अवकाश आसा तांणी भितर एक तांणी हें करताची एन्सिलरी युनिटाक अवकाश आसा हय फाउंड्रीन तो आशिल्ल्या तें मशिनींग करता जाल्यार ताका चड एक लेथ मशीन घाली म्हणून तशी NK इंजिनियरींग सर्विसेस म्हणून थंय एक स्टार्ट केलें तशें 98 तूं श्रेयस इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज NK इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज तशी गांवांत तुजे स्व उद्योग ते आउटसोर्स हांगा एक 10-12 जण कामां आशिल्लीं हांव गेट ग्रिल ट्रस वर्क गांवचे पुरा लोकल रिक्वायरमेंट पुरो करता निट्टे कॉलेजाचें काम केलां हांवें ग्रामपंचायत कशें आकर्शण 98 हांव गांवां आयले कुडले गांवचे एक जनजिवनाचें टच जालें तुमकां गोत आसा हांव RSS ABVP तशें म्हाका तेंची आमगेले नाला इतलें मागीर तुमी उलोवचे आमी जेसी खंडीत त्या टायमार म्हाका हांव JC कॉन्टॅक्ट जाल्लें हेका दाखोवन हांव जुनियर JC जालो म्हाका म्हळ्यार हांव 98 गांवां येवचे पयलीं फुडेंचे तुमकां गोत आसा 1995 उजिरेन ते एक सम्मेलन जालें JC सम्मेलन तेदना मागीर 90 त्यांचे वर्स नॅशनल कन्वेन्शन मैसूरा जाल्लें तेदना आउटस्टँडींग इफेक्टीव पब्लीक स्पीकर हांव ऑल इंडिया लेवल मैसूर कन्वेन्शन म्हगेले ओपोनंट एक्चुअली गोवाची आसली तशी म्हगे फर्स्ट इंग्लीश स्पीच म्हगेलें तें 95 हांतू तशी तशें हांगा कन्विन्स करच्याक लोकांक खुशी जाल्लें म्हळ्यार हांव गांवांत एक इंडस्ट्री केल्ली स्वउद्योगी जाल्लें हेका दाखोवन म्हाका JC आमकां गोत आसा JC संस्थे म्हळ्यार एक ओपन युनिवर्सिटी बयलू विश्वविद्यालय हांगा म्हळ्यार ट्रेनिंगांत मस्त अवकाश आसा तशें हांव झोन ट्रेनर जाल्लो तद नंतर हांव काकीनाडा थंय वचून आंध्र प्रदेशा काकीनाडा आमकां गोत आसा वंदे मातरम घोशण जालें तें थंय हांव प्रायम ग्रॅज्युएट जालो तशी मागीर हांव नॅशनल ट्रेनर जावन तें पुरो तुमी साणूरांत उपेग केला म्हळ्यार कारकळ JCSचे अध्यक्ष जाल्लो हांव आमगेले जॉन डिसिलो गोत आसा तुमकां 98 तो प्रेसिडेंट जाता हांव सेक्रेटरी ताजे नंतर हांव प्रेसिडेंट जाल्लो तशें पुरो हांव एक कडेन दाखोवन JC एक कडेन दाखोवन आमचे सद्य उद्योग ताजी वट्टू चिक्की राजकीय क्षेत्राक म्हळ्यार आमच्या गांवांत तेन्ना मंडल पंचायत गोत आसा तुमकां रामकृष्ण एकड्या टायमार गांवांत एक लिडरशीप डेवलप जालें गांवांत अवकाश मेळ्ळा म्हळ्यार हिंदुळीत वर्ग SC ST महिळे ताका पुरो हें जालें निमती तसो म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो
म्हाका एक पंचायत सदस्य जावका म्हळ्यार एक म्हाका अशें आयली जनाले अभिप्राय लायक बरो आसा लायक एज्युकेटेड गांवां येवन सेटल जाला यंग पूण म्हाका फर्स्ट टायम म्हाका तेन्ना साणूर ग्राम म्हळ्यार म्हगेले स्कूला दाखोवन साणूर ब्रिड्जी थंय मात्र साणूर म्हणून ಗೊತ್ತು మరి ಗೊತ್ತುನಾ म्हाका पूरा म्हगेले फ्रेंड्सान म्हगेले पार्टीच्यान पूरा गांव आपण वेले तेदन म्हाका कळ्ळें गांव म्हळ्यार होड आसा गद्दो आसा न्हंय आसा तोट आसा हें पुरो म्हाका कळ्ळें मागीर एक मेन रोडार मात्र आमचे वेव्हार हय तशें मागीर हांव फर्स्ट वतना केशवाचार्य म्हणून एकलो व्हडलो मनुष्य तो विश्वकर्मा समुदायाचो लिडर आतां सरलो तो एक वर्स वखद दितालो केशवाचार्य कडेक काल जालें म्हळ्यार केशवाचार्य जर हांव राबतना म्हणालें केशवाचार्य व्हड लिडर वा पयर आयलो कशें जाता म्हणून 14 वोटांत हांव विन जालो ताजे नंतर तेदन जॉन डी सिल्वा प्रेसिडेंट आसलो तो काँग्रेसा दाखोवन हांव बीजेपी बेंबलिता तो जेसी आमी फ्रेंड जाल्यार हांगा आमी हांव विरोध पक्षात नायक जाल्यार आमी सार्वजनीक जिवनांतू आमगेले स्नेह बांधव्य उणी जायनी जाल्यार आमी ग्रामाचे अभिवृद्धीक ಒಟ್ಟು जालेंची तेदन चिपळूणकर म्हळेले एकलो तहसीलदार हांव विंगड ग्रामा वतना थंय पुरा पार्टी भितर लढाई तो काँग्रेस तूं बीजेपी मरे जाल्यार कार्यक्रम निरूपण तूं करचें अध्यक्ष स्थान ताणें करचें हें म्हाका भारी आश्चर्य म्हणालो ताका हांव म्हणलें आमचे जेसी संस्थेचे आमगे एक वडानाट आशिल्ली आमकां राजकीय प्रिंसिपल मात्र आमगेले सिद्धांत विंगड जाल्यार आमी सार्वजनीक जिवनांतू अभिवृद्धी कार्यांत आमी ಒಟ್ಟು जावन काम करता टीम वर्क टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर म्हणटा तशी आमी काम करूंक स्टार्ट केलें हांव फर्स्ट टर्म मेंबर जावन आसलो 5 वर्सां अनुभव घेतलो नेक्स्ट टर्म ओपास आमगेले टीम आयले टीम येतना हांव टीम लिडर आसलो तशें सहज जावन सामान्य आयले म्हाका अध्यक्ष म्हणून केलें म्हाका बारीक खुशी कसं म्हळ्यार हांव अध्यक्ष जावन प्रथम काम कसं केलें म्हळ्यार मठद केरे म्हणून एक आमगेले हांगा 8.6 एकराचे विस्तीर्ण केरे आशिल्ले म्हाका ते साणूर म्हणून ಗೊತ್ತು नाशिल्लो हांव एक फावटी गुरुपुरा वतना ते ಗುರುಪುರಾಜ ಜಂಗಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಸಾಣೂರ್ನವರು ಸಾಣೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಮಠದ ಕೆರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ತೆದ್ದೋಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಮಠದ ಕೆರೆ ಸಾಣೂರ ಸೇರವಲ್ಲ ಆ ವಚನ ಪಳೆಲೆ ಪಳೆತನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆ ಪೂರ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿದಲ್ಲ ते पूरा जन ತಂಚೆ ಉದ್ದ ಕಡಚೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केला ಕಡೆಗೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಕಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.6 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸೊತ್ತು ಇದು ಕಲುಷಿತ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು म्हणून आम्ही ते फर्स्ट हें केलें 8.6 एकरे विस्तीर्ण सर्वे केलें आनी पुरा ताका बेली घाल्ले ताजे नंतर ते ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಕಥೆ म्हणटा पळय ते ಕೆರೆ निमती कसं कसं जाल्लें म्हणून सांगल्यार थंय बसवलिंगेश्वर देवर आसा ताजे आजी जिर्णोद्धार जाता आसा थंय एक बोटींग क्लब जाल्लें थंय पुरा आतां चेडू आनी वॉलीबॉल आनी खेळटा आसाची अशी मागीर परिसर ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ जाल्ले थंय दाखोवन 1000 एकरे गद्द्याक उद्दा वता आसा पुढे ते पुरा ते बांदून तंतांनी व्हरता आशिल्ले आतां ओपन केला कोणाकय उद्दा वरी तशें जावन ते केरे परिसरा निमती आजी परिसर संरक्षण जाल्ले थंय एक बोटिंग क्लब जाल्ले मीनु साकाಣಿಕೆ जाल्ले बसवलिंगेश्वर साणूर ग्रामांत वय 3,400,000 3 वर्सां एक पटी ಏಲಂ दावचे आमी 1,60,60,000 तो बरीचे सोजा नहीं 1,60,60,000 ಏಲಂ जाल्ले सुरेखದಲ್ಲೆಲ್ಲ 3,400,000 1.5 ಲಕ್ಷ आदाय आता पंचायत येता बोटिंगा निमते आदाय येवचे प्रारंभ जाला आणि त्या परिसर रक्षण जाल्ले हे आमी केलेले साधन साधन म्हळ्यार एक जन तुम्ही उदकाचे गरकड कसं तेदन कसं जालें म्हळ्यार कोडपना जगळा रबेल वय कसं म्हळ्यार आमगेले हांव म्हगेले पंचायत अध्यक्ष जातना 125 पब्लीक टॅप असले आमकां तोच पब्लीक टॅप म्हळ्यार 1 किलोमीटर दूर दाखोवन कळसो पुढे रात्री फुल दीस रात्री हँड ओव्हरचे आनी हेर दीस मेगेल मुखार तुगेल मुखार म्हणून गलाटो मागीर टॅप कोण कट करचे तें परत जाता आसलें 125 पंचायत इनकम उणी जाता वय 3 लाख रुपये इनकम तांतू पुरा यांची कसं हाका वचे पाईपलाईन दुरस्ती मागीर पंपाचे बिल स्ट्रीट लाईट दुरस्ती ताका वता आसलें आमकां अभिवृद्धीक कसं ना मागीर ಮುಂದುವರಿದ कामागारी आम्ही तेदन एक निर्णय केला कसं म्हळ्यार आत्ता या घरघराक एक उद्दा दिवका सांगून ताका आमी कसं केलें म्हळ्यार तेदन एक वार्ड सभे म्हणून आशिल्ले सुरे ग्रामसभे वर्सा 2 फाटी ग्रामसभे पयशे पुढे वार्ड सभे करूं म्हणून आमी आतांच म्हळ्यार तेदन स्टार्ट जालें वय न्ही आतां करता 2006 इसवीन प्रारंभ जाले एक वार्ड सभे म्हणटाना एक 50 जन बैल मनशां आयलीं आमकां भारी खुशी जाल्लें आमचे आडळीत बरें आसा बैल मनशां तांणी म्हळें आमकां तुमगे मिटींग न्ही आमकां एक न्यूज आयला तुमी आमी ते फ्री उद्दा घेतली जी आतां ताका टॅक्स घालता म्हणून आयला आमी घेवन दिता म्हणून खबर आसा आमी एक पैसो दिनाची तुमी निर्णय करायचे म्हणाले ताका हांव म्हणलें तुमके लागी दुड्डू घेवचे कार्यक्रम न्ही तुमकां दुड्डू दिवचे कार्यक्रम ते कशें म्हणाले आतां तुमी थंय 5 सेंट्स कॉलनींत आसाची तुमचें काम कसं न्ही बिडयेक सूत घालचें
तुमचे बामण पुरा खंय वताची तांणी पेंटर आनीक कुलीचे BA बोंडू, हय आनी BAचे बोंडू तुमी घर कडेन हाडून क्लीन खरडूचे करचे तुमकां 1 घंटो करेक्ट बसल्यार BA सूत घालून 5 रुपये जाता वय वय सकाळी 5 रुपये सांजे 5 रुपये तुम्ही बसल्यार 5 रुपये कमाई जाता तुम्ही उद्दा दर वता आनी 1 घंटो थंय वेस्ट जाता दिसा कितले घंटे वेस्ट जालो 2 घंटे तुम्ही बसल्यार 10 रुपये गेले 1 महिना कितले गेले 300 आम्ही तुमचे कडेन मुझे 50 मात्र ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 250 रुपये तुमकां सेव करचे तुमचे कडेन घेवचे न्ही म्हणले तांकां कसं की एक आसा पळया म्हणून जाल्यार आमी 50 मात्र दिवचे म्हणून 50 महिना द्यायचे जाल्यार ताका एक पाईपलाईन पुरा घालून आम्ही विंगड जनांक पुरा 2000 घेतला तुम्ही पापाचे म्हळ्यार एक जनता मनेर बशिल्ले तुमचे 500 रुपये दियाचे वरले दुड्डू महिना 100 रुपये कंतू दिव्या आता तुम्ही किरगी कंतार घेताची पात्रे कंतार घेताची बड्डीक दुड्डू कंतार घेताची म्हणटा हे एक जिन्स अंगडीचं ज्ञान भार जनाक सुलभ जावया म्हणून तशें केलें आनी कोण लागीं मेन रोडार कोण आसा तांगेले 2000 घेतले जोडना शुल्क म्हणून डेपॉझिट न्ही खंयचे दुड्डू डेपॉझिट म्हणटाना तांणी क्लेम करताची डेपॉझिट दवरला ताजी वाडी दी म्हणटा हय ताजे खातीर आमी कसं म्हळें जोडना शुल्क तुका उदका कनेक्शन जावका जाल्यार 2000 दिवका ताजे नंतर एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ 55 ಲೀಟರ್ ಉದ್ದ ದವಕ तशी एक महिना म्हणटा 8250 ಲೀಟರ್ जाता 1750 कसले म्हळ्यार सोयरे येताची फंक्शन जाता वट्ट एक कॅल्क्युलेशन मिनिमम नीड ऑफ ए हेल्दी फॅमिलीज कितले 10000 त्या 10000 लिटर महिन्या दिताची तुम्ही दिवचे कितले 50 रुपये स्टार्ट केले अशें दावन 650 घर कडेन कनेक्शन विदीन 2.5 years भितर जालें आमकां भारी खुश जालें आमचे दुड्ड उळिताय जालें आनी जण आमच्या लायनाक आयले म्हणून जालें आमकां अशी जाताना पंचायत ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ದಲ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮನಸ್ಲು ಕಾಮತ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ म्हणते त्यांना म्हाका दिसले ते मादरी दल्ले आम्ही एक ब्रेक खंडित या कार्यक्रमाचा तुम्ही ऐकतात नरसिंह कामत साणूरसो किती बदलावण केलंय रुवारी म्हणून उदका विशांत आणि इतर विशांत एक ब्रेक घ्या आणि राव आमचे सांगता बिफोर न्यूजान कोंकणी भाषेतले एकत्र कार्यक्रम एक ब्रेक काढून घेता स्वागत मग जन कोंकणी भाषेतले नेकथ्रम या कार्यक्रमात आमचे सांगता असं साणूर नरसिंह कामत एक साणूरसो एक युवक एक इतलो ॲक्टिव्ह जावन 48 वर्सां प्राय आनी की सेंचुरी मारून अर्धी सेंचुरी मारून नडे आनी एक कितें प्रसाधन केलां तुमी आयकत येतात आनी हाव ही डेवलप्ड हिमसेल्फ यूथ या तुमच्या घरा यूथ आसात जाल्यार ताणें अभिवृद्धी जाल्ली ती लायन ऑफ थॉट या लायन ऑफ लिव्हिंग तुम्ही ऐकत सांगा मागीर कितें जालें हेब्बाळा कसो हेब्बळ्ळी म्हळ्यार एक गांव सीताराम हेब्बार म्हळ्यार दनपार जेवण जालें मागीर घरा वचूं नाकाची आमी बरो घराक वचचे आसले पंचायत मेंबर एक मादरी जालेले एक उदका वेवस्था दाखयता म्हणाल थंय काले ना एक टॅप घाल्ला ऑनलायन नाही ऑनलायन नाही उदकाची एक हळ्ळीन तूं ग्रुप लिव्हिंग ते मध्यांत एक टॅप घाल्ला पुरो जन घेताची तांकां एक बिल्ल दिताची त्या मात्र जावन मादरी म्हणून दाखयलो अयो आमचे बारी सुदारणा आमचे म्हळ्यार घरा आमी पायपलायन घाल्ला एक मीटर घाल्ला जंक्शन बॉक्स घाल्ला आमी बिल्ल दिताची इतले पुरा WHO प्रकार इतलो व्यवस्थित रित्या दिता अयो हे हांव म्हळ्यार ताज्या पशी व्यवस्थित आमचें जाल्ला म्हणाल तेन्ना एकलो विल्सन म्हूण एकलो आसलो तो अंत आसलो ग्रामीणाभिवृद्धी इलाके विल्फ्रेड डिसोजा तो मैसूरचे ग्रामीणाभिवृद्धी करेक्ट ग्रामीणाभिवृद्धी इलाके करेक्ट तो सलहेगार जावन तो म्हणाले हेब्बार हागाद्रे साणूरी ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ म्हणालो ताका पळोवन शॉक कसं म्हणाले हेब्बळ्ळी आजी जर खाले न्ही तुम्ही कितली एडवान्स जाल्लीची तुमचे मादरी करूया तुम्ही आता अब्दुल नजीर साहब संस्थे मैसूर येवका अशी स्टुडिओ तुम्ही प्रति 2 महिन्याक स्टुडिओ येवका सगळे कर्नाटकाचे पंचायत राज व्यवस्थेचे पुरा जनांक संवाद नेर संवाद प्रश्न निमगुचे उदकाचे व्यवस्था कशी केल्ले कशी साध्य जाल्ले तें बरो तसतान हांव चिक्के राज्य मट्टा फोकस जालो म्हळ्यार अब्दुल नजीर साहब संस्थेचो एक राज्य मट्टाचो संपन्मूल व्यक्ती जालो म्हळ्यार विल्फ्रेड डिसोजान म्हाका जेसीचे आमकां एक अनुभव आसले सुलभ जाल्ले तेन्ना त्यांच्या टायमाक मणिशंकर अय्यर आमगेले गोतस UPA गव्हर्मेंट आसतना मणिशंकर अय्यर पंचायत राज ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ದಾನಶಿವ तागे लागी गूगल संस्थे गूगल इंटरनॅशनल संस्था अमेरिका संस्था जाल्यार google.org म्हळ्यार काउंटर पार्ट इंडिया आशिल्ले तांगेले ऑपरेशनाचे 15 इयर्साक तांणी एक सांगले आमी
मस्त लाभ केला ताजे 2% भारत देशाचे हे हवामान बदलावणे मागीर बडतन निर्मूलने तक आम्ही उपयोग करका म्हणलेकला तू एक आमकां सजेशन दी आम्ही करीत तेन्ना तो म्हणाला बडतन निर्मूलने म्हणटाना बडतन आसूचे ग्रामीण भागात हवामान बदलावणे जावचे त्यांची पावस येना कृषी जायना तसले पर हांगा जावचे क्लायमेट चेंजेस तुम्ही आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकाचे साधारण 30,000 पंचायत आस ताजे मध्ये एक ओपन कॉम्पिटिशन करायचे स विभाग म्हणजे म्हळ्यार हेल्थ एज्युकेशन शिक्षण हेल्थ अँड न्यूट्रिशन आरोग्य ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ರೂರಲ್ इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रामीण विद्युदीकरण वय रूरल वाटर सप्लाय मागीर रूरल रिसोर्स मोबायलायझेशन रूरल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या स क्षेत्रांत खंयचेय पंचायतान एक नाविन्यते एक इनोव्हेशन इन लोकल गव्हर्नन्स कोर नसल्यारी तांणी प्रेझेंट करूची त्या पुरा तुम्ही विश्लेषण करायचे तांकां एक 5 लाख बहुमान दियाचे म्हणाला तशी एक ओपन कॉम्पिटिशन फ्लोट केलें तुका पेपरार पुरो आयले आमी कुडले हांव लेखले आमी एक रूरल वॉटर सप्लाय आमी इतले एक व्यवस्थित जावन केला त्या प्रेझेंट केल्या कशी म्हणून म्हाका भारी आश्चर्य कसं म्हळ्यार हांव एक क्रिकेट मॅचाक इनॉग्रेशनाक गेलोलो हांव क्रिकेट सोडून मस्त वर्स जालेले म्हाका बॉल पळोवन खुशी जाल्ले मरले पेटाक बाउंड्री दोन्हीचे बाउंड्री तिन्नीचे बाउंड्री गेल्ले बॅट वयरी हात वयरी सकल येनी डिसलोकेशन 1.5 महिनो हांव ऑफिस सोडून घर सोडून भायर वता तशना हांव पंचायत अध्यक्ष तेन्ना कार्यक्रम जाल्यार हांव हांगा एक शाल घालचें म्हळ्यार म्हगेलो हात हांगा लांबता आसा अंगविकला म्हणून तशें हांव आसतना राजेंद्र बेकल म्हणून आमगेलो युवा आशिल्लो म्हळ्यार असो एक हें आसा आमी एप्लाय करुया म्हणालो हांव घर कडेन आशिल्ली ती ऑफिसांत आशिल्ली ती हांव पुरो ताका कसं डॉक्युमेंटेशन पुरो करून एक कॉन्सन्ट्रेशन करून हांव केल्लें 1000 एप्लिकेशन कर्नाटकातून प्रथम हंतार सिलेक्ट जालें म्हळ्यार साधारण एक 2-3 हजार जणांक घाल्ला 30,000 आसलो हय 30,000 तूं 2-3 हजार कर्नाटकातून घाल्ला तातूंत 1,000 जण फायनलांत आमी मेलेंचे आमकां न्यूज मेळ्ळे ताजे नंतर तांणी आमी दिल्लेले माहिती समजकिना म्हणून थंडा येवचे स्टार्ट जाल्ले वय बा बेंगलोर दाखवून आयल्या रिटा नोरोन ना म्हणून तुमकां तसं वय 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 तिगेले एक थंड आयले हैदराबादा दाखवून एक थंड आयले बॉम्बे दाखवून थंड आयले कडे एक 100 आमी येयलेंची कडे 10 आमी येयलेंची कडे बेस्ट 5 पंचायतांत आमगेले एक जालें स्क्रुटिनी जावन थंय पुरो आयले तेन्ना आमकां भारी खूश जालें तांणी google.org तांणी कसं केलां म्हळ्यार गूगल इंटरनेट हैदराबादा दाखवून सुभाष चंद्र म्हळ्यार तागेले एम्प्लॉयीक डायरेक्ट फ्लायटार आमकां दिवन पेटयला 5 लाख चेक सिटी बँका चेक मेगन स्मिथ CEO ऑफ गूगल इंटरनॅशनल ताणें सायन घालेलें चेक 5 लाख आमगेले घर कडेन आमकां नंगूचे जाय न्ही म्हळ्यार कसं नाही सुद्दी ना आमी लेखले की डिक्लेअर मेळू पुरो 5 लाख घेवन आयला आनी कसं नाही माध्यमां दिवचे न्हय म्हणून सांगला आमी तो म्हणाला इतले लायक विशय आमी माध्यमां दिना कशें मागीर आमी दिनी जाल्यार कन्नड प्रभा पत्रिकेन एक पेज ಏನಿದು ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ प्रशस्ती म्हणून सांगून त्या पुरा ताजे प्रशस्तीचे विवरा गूगल इंटरनॅशनल आमचे विषय त्या पुरा होय एक्झिक्युटिव्ह तसं जावन आमकां कसं म्हळ्यार आमगेले पंचायत राज्य मट्टार राष्ट्र मट्टार फोकस जाल्ले म्हळ्यार बेस्ट कसं म्हळ्यार प्रशस्ती खातीर तुम्ही केलें जाल्यार आमचे एक लायक विशय एक प्रेझेंट केला तुम्ही आज सांबाळल्या खातीर दान दिलेले प्रेझेंट दिले ते आमकां आंतरराष्ट्रीय मट्टार एक आमचे साणूर गोस ग्लोबल म्हणून सांगून डेक्कन आयलंडार हॉट न्यूज आयले मागीर गूगल ग्रामा म्हणून आमकां एक प्रशस्ती मेळ्ळी आमकां एक आयडेंटिफिकेशन मेळ्ळें आतां तूं काही तुम्ही बोर्ड गिड घाल का तसं काही कंडिशन काय नाही नाही तांणी 5 लाख रुपये कसं केला म्हळ्यार उदका खातीर युटिलायज करता म्हणला हांव 5 लाख रुपये एक बोरवेल एक 12,000 लिटर टँक 1 किलोमीटर पाईपलाईन तेदना केला 5 लाखाक आतां जाल्यार एक 25 लाख जावपा तेदन ते तितलें काम 5 लाखार केलां म्हळ्यार तें उदकांत मेळ्ळें दुड्ड उदकाक वच्चें केरे नीर केरेके चल्ली तेदन आमकां कालें जालें म्हळ्यार आमचें फोकस जाल्लें आमचे मादारी पंचायत तेदन हांव पंचायता एक केल्लें आमचें तें चुनावणे म्हळ्यार काँग्रेस BJP आसता आमी पंचायतांत बिळी शर्टू कप्पू पॅन्टू बायल मनशान एक लेखाचे सीर आनी हें रवाखे तांगे लेखाची समवस्त्र हे पक्षाना मागीर आयडेंटी कार्ड घालका आमी ग्रामसभेत येतना वार्ड सभेत येतना अध्ययन प्रवासात येतना आमी ते युनिफॉर्म तेदन म्हळ्यार आमच्या तूं पॉलिटिकल बॅरियर ना काय ना आमचे फोकस साणूर डेव्हलपमेंट तशें निमते आमकां कालें जालें म्हळ्यार पुरा जनाले एक सपोर्ट मेळ्ळें एक युनिटी आसलें एक टीम वर्क आसलें तसं जावन साणूर आमी टीम साणूर म्हणून चुनावणे वच्चे आमी काँग्रेस BJP म्हणून वच्चे टीम साणूर तशी वचून आमकां बारीक असं म्हळ्यार एक संसदीय मंडळी स्टडी करूंक आयले तेन्ना सुमित्रा महाजन ती राज्यसभे मेंबर जावन आसली नेक्स्ट ती लोकसभा स्पीकर पयर आत्ता विंगड स्पीकर आसा ताज्या फुडें ती आसली ती एक टीम घेवन आयली टीम घेवन येतना तिका भारी खुश जाली MT रेजू म्हणून आमगे उडुपी जिल्हाधिकारी आशिल्लो तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उडुपीक फर्स्ट आयलो आमच्या पंचायत आयलो ताका पळोवन भारी खुश जालें सुमित्रा महाजन सोदिता सरपंच किधर आहे म्हणून
तिणेला तिगेल गावांत म्हळ्यार एकलो अध्यक्ष म्हळ्यार एक मिशन सरपंच कितें रे म्हणाल तिणे लेकला हांव एक काय एक असिस्टेंट की कामाच की म्हणलें सरपंच मैं हूँ म्हणला ओ आप एक मल्टीनॅशनल कंपनी का CEO जैसा है आमकां ते एक एप्रिशिएशन बारीक तशींच हांव म्हाका वेरी नेक्स्ट इयर एप्रिल 24 कर्नाटकातून 52 जन सिलेक्ट केलेले म्हळ्यार तातूंत पंचायत अध्यक्ष जिल्हा पंचायत तालूक पंचायत रिसोर्स पर्सन पुरो आशिल्ले म्हाका हाजे निमती फोकसा निमती म्हाका एक दिल्ली वचचे चान्स हांव फर्स्ट फ्लायटार गेलो तेदनाची हय तेदन मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो मणिशंकर अय्यर हे आशिल्लो ईश्वरप्पा आमचो आशिल्लो ग्रामीणाभिवृद्धी मंत्री कर्नाटक बीजेपी गव्हर्मेंट आशिल्लो 2008 बीजेपी गव्हर्मेंट आशिल्लो हय तेदन थंय वतना म्हाका संसद भवन विज्ञान भवन म्हणून थंय आमचे पंचायत राज दिना म्हाका एक 15 मिनिट टॉक दिवच्याक पंचायत राजार इंग्लिशान टॉक म्हाका हांव ते संसद भवना लागींच विज्ञान भवना एंट्री दत्ताना सुमित्रा महाजन IAS सरपंच जी म्हणाली तो जयराम रमेश तो परो आसतना म्हाका भारी खुशी जाली हय हय मागीर आमी संसद भवना वता थंय एक संसद भवनांत एक हें आसा वस्तू प्रदर्शन आसा पंचायत राज आमचे समवस्त्राचे आशिल्ले साणूरचे फोटो एनलार्ज करून गेला आमकां भारी आश्चर्य कसं म्हळ्यार एक सान साधन संसद भवनात गेला आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती मेळ्ळा ब्युटिफूल म्हळ्यार तुम्ही करतना कॉम्पिटिशन आपण केलेलं नाही कन्नी आमकां एक अवकाश आसा आनी एक तुमगेल्या कन्व्हिनियंटा खातीर आनी पक्षारहितವಾಗಿ करचे म्हणून केलेलं खंडीत आनी ते नंतर फोकस दवरचे पळय दॅट इज हॅपीनेस आमकां बारी खुश जाल्ले तशी पंचायत राजांत मागीर हांव संपन्मूल व्यक्ती जाल्लो आतां म्हाका बारीक असं म्हळ्यार आतां आमकां कर्नाटक पंचायत राज परिषद म्हणून आसा तुमकां गोत आसा सादारण खंयचे गव्हर्मेंट आसता तांचे जन आसताचे फुडली फावटी HK पाटील हें आसलो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसला कोटा श्रीनिवास पुजारी निमगेल तुमच्या सायडा दाखोवन एक जन आदियाची म्हणून तो म्हणाल की पळय हो मनुष्य आसा जाल्यार पक्ष तुमचे न्ही म्हणाल जाल्यार बारीक खुशी कसा म्हळ्यार पक्षा तांगेल न्ही नंतर म्हाका एक तांणी सरसून घेतला म्हाका एक पंचायत राज परिषदाचे आडळित मंडळी सदस्य म्हणून केला तसं जावन म्हाका हांव आतां पंचायत स्टेट लेवल एक बॉडीचे 65 जनांत हांव एकलो पंचायत राज परिषद इट्स अ लिंक बिटवीन कर्नाटक स्टेट गव्हर्मेंट एंड पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन्स मिनिस्ट्री म्हळ्यार आमचे अध्यक्ष गौरवाध्यक्ष कोण म्हळ्यार तो वची पंचायत राज सचिव फुडें HK पाटील आशिल्लो मागीर कृष्ण बैरेगौड गौरवधन आनी बरें दिता की वय दिताजी नाही गौरवधन TAD आयले पुरा दिताजी वय म्हळ्यार आमकां ताका फंड आसा आयले गेल्ले पुरा थंय दिताची मागीर रब्बो वेवस्था आसा एवरी मंथ यू हॅव टू गो एवरी मंथ मागीर आतां आमचे विंगड अध्ययन प्रवास आसता तेतून आमकां एक एरिया दिताची आमी म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक सजेशन दिवचें म्हळ्यार पंचायत राज मस्त बरो सुदारणा हाडपाची ते इम्प्लिमेंटेशन स्टेज फेल जाल्यार आमी दिवचे आतां पयलीं हें दिल्लें 100 सेवेಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ म्हणून तें कसं जाल्लें म्हळ्यार 100 सेवे म्हणून हांव बोर्ड मात्र ते समज 10 सेवे वचना ताजे खातीर आमी पुरो बरोवंक घाले कसं थंय शॉर्ट कमिंग्स आसा थंय कंप्युटर ना थंय तुका इंटरनेट ना केलो कडेन प्रिंटर ना केलो कडेन कंप्युटर ऑपरेटर ना आमी पुरो केलो सजेशन करून कशी इम्प्रूव करी हाऊ टू इम्प्लिमेंट वय तसं जाल्यार पुरो आमी म्हळ्यार पंचायत राजाचे विशय नेर गव्हर्मेंटा वटेक संवाद करता जाल्यार अवकाश मेळ्ळे अशी हांव एक 2 फावटी पंचायत अध्यक्ष जालो 3 फावटी पंचायत सदस्य 2 फावटी अध्यक्ष जालो तसं जावन आज कसं जाल्लें म्हळ्यार एक पंचायताच्या ऑलराउंड डेव्हलपमेंटाक म्हाका एक पार्टिसिपेट करता तशें जालें तसं जावन ग्रामीणाभिवृद्धींत हांव केल्लें ताजे वट्ट हांव साणूर हाल उत्पादक संघाचे अध्यक्ष जालो म्हळ्यार फुडें आमगेले हांगा 7 गाय आशिल्ले आमगेले वय कृशी कुटुंबा हेका दाखोवन गाय एक ब्रेक घेवन वय ह्या कार्यक्रमात आमच्या सांगत आसा आमचो साणूर नरसिंह कामत एक अचीवर असो की एक ब्युटिफूल तुमकां आश्चर्य दोळे उक्ते केले बंद करिया नाका आनी ताका पळयत रावया म्हळ्यार जाता आमी ब्रेक काडया पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन नखेत्रा एक ब्रेक स्वागत मग कोंकणी भाशेन नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या सांगत आसा साणूर नरसिंह कामत एक अचीवर आमी अचीवर म्हणयत आनी ताच्या सांगता ताणें सांगनातलो तो KMF निर्देशक म्हळें इतलें पुराय आयकल्या उपरांत ती जर्नी KMF सर पावल्या सांगा KMF तेंचे साणूर हाल उत्पादक संघाचे अध्यक्ष जालो ते अध्यक्ष जाल्लो एक व्हड काणी कसं म्हळ्यार हांव पंचायत अध्यक्ष आसतना आमच्या एक दुधाचे डैरी दावका म्हणून प्रयत्न जाले गांवच्यान पुरो वट्टू जाल्ले टीम केले कडे त्या टिमा मध्येन तुची चिक्के भिन्नाभिप्राय आयलो तेदान तांणी म्हणलें काय म्हळ्यार तूं येवन
तें एक आमकां एक टीम समकोर का म्हणून सांगलें तशी आमगेले हांगा स्वजलधारा योजने म्हणून जालें अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रधानमंत्री आसतना केंद्र सरकारान डायरेक्ट दुड्डु आमगेले ग्रामाक दिवं तसले योजने आमी 1,000 जनाला ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ತೆದನ್ ಹಳ್ಳೆಲೆ तेंची वर्ष जनवरी 14 मकर संक्रांति दिवस एक कड़े स्वजलधार उद्घाटने अनेक क्षीरधार उद्घाटने आमगे हंगा दुधा डेरी जाल्यार हांव दुधा डेरीचे तेदना मेंबर जाल्लो शिवाय ते एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी कसं हांव पंचायत प्रेसिडेंट आशिल्लो गाय आशिल्ली 7 गाय आशिल्ली जाल्यार आमी कसं केलें म्हळ्यार तेदना तांतू डायरेक्टर जावचें हांव मन करलें न्हय तेदना अम्मान आनी अन्नान मेन काम करचें अम्मान आमी चेडूं आसतना पुरो हेल्प करतलीं जाल्यार आमकां एक नमने तें गायची दूध पिवन आमकां गायचें काम करून गायची पूरा दिनचर्या आमगेली दिनचर्या प्रारंभ जावची कोडक्या दाखोवन हितला दाखोवन हितल कोडके म्हळ्यार आमगेले घराचें अविभाज्य अंग तशी आमकां सानपणीर दाखोवनची ताजें एक वलव आशिल्लें तशें हांव हालोत्पादक संघाचो मेंबर जाल्लो डायरेक्टर घेवन धायनी कडेक कसं जालें म्हळ्यार म्हगेले अध्यक्षावती जाल्ले तांगेले भिन्नमत जोर जाल्ले तेदन तांणी म्हणालेंची तूं आमच्या डायरी येवकाची म्हणालेंची हांव म्हणलें डायरीक 5 वर्सां एक फावटी चुनावणें आनीक 1.5 वर्स तेदन कसं जालें म्हळ्यार हांव येवका म्हणून आशिल्ली कितकी तो एकलो राजू शेट्टी म्हणून ताका एक तो एज जावन सरलो एकलो डायरेक्टर तेदना 2.5 वर्स वय 2.5 वर्स नंतर एक निर्देशका खाली स्थान जाता ते कोऑप्ट करता असले अवकाश बॉडी कसं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोऑप्ट म्हळ्यार ताका चुनावणी करता म्हणून 2.5 वर्स पूड जाल्यार ताका चुनावणी जावपाक उपचुनावणी जावपाक कॉप्ट करतना म्हणाली पळय तुमकां एक तूं निर्देशक जावन येवकाची म्हणून अवकाश निर्देशक दिल्ले निर्देशक 2.5 वर्स जाले मागीर हांव चड मन दिनाशिल्लो तांणी कशें करतलीं जाल्यार तांगेले मध्य कसं एक घर्शण येतना विवाद येतना हांव मध्य वचून ते सॉल्व करता आशिल्लो 2.5 वर्सान तूं अध्यक्ष जावका म्हणाली तेदना म्हाका अनिवार्य जालें कसं म्हळ्यार म्हाका चिके अनुभव आसलो घर्शण हांव अध्यक्ष जाल्लो अध्यक्ष जातना 5 वर्स जातना म्हाका चिक्क्यांत इंट्रस्ट येवचें स्टार्ट जालें हांव लेखली कसं म्हळ्यार पळय आतां प्रधानी नरेंद्र मोदीन जनधन योजने हाडला जनधन म्हळ्यार फिनान्शियल इन्क्लुजन प्रती एकल्याक एक पापाच्याक एक बँक अकाउंट जावका म्हणून आमचे जनधन योजने हाडया म्हूण लेखलें आमचे योजनेक हय आमगेले योजनेक बालना ताणे लेखच्या पुढे तुवें लेखला बालना जाल्यार आमचे दनाक बाल आसा जनधन योजने एक फिनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे कौ इन्क्लुजन म्हळ्यार गत योजना ताणें घेतला जावच्या की बरो तेंगूत ना प्रधानमंत्री तूं पुढे गेलेलो करेक्ट गत इतिहासा एक ते अपास येवका कसं म्हळ्यार फुडें प्रती घर कडेन गाय आशिल्ली प्रती घर कडेन कोडके आशिल्ले कोडके नंतर घर नाशिल्ले जाल्यार कालक्रमेण इम्प्रूव जावन तुमी डायरेक्ट वय 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 तशें हांव जातना मागीर कितले लिटर दूद येता खंयच्यान तूं आमगेलो 4.5 लक्ष लिटर आमगेलो अविभाजित दक्षिण कन्नडांत पर डे आमगेलो तो 650 लिटर दूद येता पर डे पर डे कितले हात आसा आमगेले हांगा 120 मेंबर आसाची जाल्यार दूद घालतले एक 85 जन आसाची 85 जन डेली दूद घालचे सकाळ सांजे डोल घालताचे बाय आमी गाय तुमी आमगेले अंतात पळक आमी गो संमेलन करता आसाची आमी 100 गाय ओट्टू करता आसाची थंय म्हळ्यार HF विंगड जर्सी विंगड देशी अंतू स्थळीय विंगड स्थळीय म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां काटबेत्ता म्हणटात काटबेत्ता म्हळ्यार ते मलेनाडू गिड्डा मलेनाडू गिड्डा त्या विंगड मागीर आत्त गुजरात दाखून गिर्र साईवाला आंध्र प्रदेशान ओंगोल हें बरो जनान स्टार्ट केला म्हळ्यार आतां A2 मागीर A1 दूद म्हणून चड जना एसी घालचे गाय आसा की ना 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 गोतस A2 म्हळ्यार आमचे विदेशी तळीचे दूद A1 म्हळ्यार देशीय तळी आतां देशीय तळी कितले म्हळ्यार 60-70 रुपये देशीय तळी दूद घेतले वय ताजे खातीर आमी परा स्पर्धेंत 5 विभाग केला HF विंगड जर्सी विंगड देशीय अंतू स्थळीय विंगड देशीय विंगड कॉम्पिटिशन वय कॉम्पिटिशन आसता तांतू फर्स्ट प्राइज 5000 एक तारीख फर्स्ट प्राइज 5000 सेकंड तुमगे साणूर पंचायताच्या वय खंय तुमी आम्ही महालिंगेश्वर देवस्थान संख्या फुडे की कारकळ जावन येताना संख्या फुडे की नंतर घेवन नाही आमगेल संख्या हेकडे आमचे बायपास सर्कल आसा बायपास सर्कल हेकडे आमगेल गांव आमगेल राष्ट्रीय हेद्दारी कारकळ टू मंगळूर 169 संख्याच्या पुढे की मुडबिद्री दाखवून येताना नंतर नाही नाही मुडबिद्री दाखवून येताना संको दल्ली मागीर बायपास सर्कल आसा बायपास सर्कल नंतर कारकोळ ताजी हेकडे पुरो आमचे साणूर 3 किलोमीटर्स व्याप्तीन तुमगेल ते गो सम्मेलन महालिंगेश्वर देवस्थान म्हणून आसा देंद बेट्टू थंय वर्स लेफ्ट आवय भितरी तुगेले आमचे पडबिद्रे रोडार वतना कुंटलपाडे म्हणजे जॉन डिसिल्वाचे फॅक्टरी पर आसा थंय तुमगेले क्रिस्तांवांचेलेची एक इंडस्ट्रियल एरिया आसा रुपेश संतोष इंडस्ट्रीज मठादागेर संतोष डिसिल्वाल घर ताजे नंतर कुंटलपाडी रोड येता संडे मीटिंग जाता आशिल्ली वय 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 थंय दाखून मुखार मुखार वतना देंद बेट्टू म्हळ्यार एक एरिया मेळटा थंय एक देवस्थान आसा आमी महालिंगेश्वर देवस्थान आमी सादारण एक व्हड बाकी मारू गद्दे सादारण एक 15-20 एकर व्हड गद्दे ते देवस्थान येता गद्द्यांतू थंय रथोत्सव जाता आमी चिके बरीन एक गद्द्यांतू फॅमिली पार्टिसिपेट करता
120 फॅमिलीज पार्टिसिपेट आमचे आज आज होय आम्ही एक 1,500 जण येताचे होय तरी आमगे विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी आपण म्हणता म्हळ्यार नीलावर गोशाळेंत 1,500 गोव तो पसित आणि ते दुसुची आमगेल सुदैवाक सकाळीची तागेल अनेक गोशाळे ओपनिंग हंगा काही हेब्रीन तुची दनपार नंतर हंग येऊन गो संमेलन ओपनिंग करता आम्ही 3 गोशाळे दनपार नंतर कसला म्हळ्यार दनपार महापूजेस अन्न संतर्पणेस 2:30 ನಂತರ ಜನ ಫ್ರೀ ದತ್ತಾಚಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈರಿಗೆ दूध ಬರ್ತಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಂಕ ಪುರ ದೂನು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊರ್ನು ಹಡ್ತಾಚಿ 4 ರಿಂದ 6 गो प्रदर्शन आमगे स्पर्धे 3 वेटरनरी डॉक्टर त्यांच्या मैकट कशस आरोग्य कशस पळून फर्स्ट प्राइज 5000 कॅश प्राइज आणि 50 kg नंदिनी पशुहार मागीर 3000 आणि 30 kg पशुहार 2000 आणि 30 kg पशुहार आणि प्रति घरकडच्या एक 15 लीटर सामर्थ्याचे स्टीला बालदी बाहेर घेऊचे त्याला 750 रुपये असतात ते आम्ही फ्री दिता प्रति एक गोरवा पूरा जनक ऑल पूरा जनवराचे यजमान एक प्रति जनवराक 5 kg पेंड दिताची इतले आम गेल मागीर तांकां पारितोषक दिताची एक गाय आणि वस्त्राचे एक बरेचे एक पारितोषक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिता 3 गोशालेक आम्ही गोग्रास दिताची गोग्रास म्हळ्यार बाई तुमगेले फॅमिलीचे मेगेला आन आणि अम्मा सनपणी तकून मेगेल विश्वास कसन सार्वजनिक कामात वस म्हणून खंयचे शिबिर जाले RSS शिबिर जाले वस गावात कसं कार्यक्रम जाले वस पेटेलेल निमती विश्वास दवरले तांगेल विश्वासाक हांव एक च्युती करणी हांव एक लायक एक सज्जनर संघ म्हणीत एक लायक फ्रेंड सर्कल बायल पेरमुदे होय आमगेले MRPL लागीची बचपे वची वाटेरीची एअरपोर्ट वतना मेळता सुषमा पै आशिल्ली हांगा सुषमा कामत हांव नमिता म्हणून नांव दवरला जाल्यार आमी सुषमा म्हणून चापयता हय श्रेयस आनी तेजस म्हणून मेगेल फर्स्ट इंडस्ट्री सेल्स इंजिनियरिंग इंडस्ट्री तो एकलो सेकंड PU कॉमर्स श्रेयस सूर्य इंडस्ट्री श्रेयस म्हणून केल्ले चेल्ली जाल्यार श्रेया चल्लो जाल्यार श्रेयस म्हणून जाल्यार चल्लो जाल्लो श्रेयस जाले नेक्स्ट हांव अटल बिहारी वाजपेयी टायमार एक तेजस म्हणलेले एक युद्ध नौके ते म्हाका एक बारी खुश जालेले नेक्स्ट चल्ल्याक तेजस दवर काम तेजस म्हळ्यार आमगेले प्रमुख युद्ध नौके मिसाईल ताजे खातीर हांव तेजस्वी तेजस्वी तशी श्रेयस आनी तेजस एकलो सेकंड PUC कॉमर्स ताका नेक्स्ट CA करता म्हणून आसा आनी एकलो 9वा क्लास तो मेगेले मागीर मेगेल स्थान चल्ल्याक तो मेगेले म्हणके लिडरशीप आसा तो म्हळ्यार आतां RSS पयलीं ITC कॅम्पाक गेला आतां मुख्य शिक्षक ताका जेके उमेद चड आसा आनी जेके भजनय वता 4 जाणां मेळ नासता तशें मेगेले म्हणे ओवय हुशार आसा जाल्यार हो जेके स्पीड आसा फॅमिली विशय सांगले आतां ताच्या विशय सांगा वय आतां गो संमेलन विचारल्यार तुगेल बायल भुरगीं म्हाका खंडीत गो संमेलना आमी खाली गो संमेलन करचे 3 गोशालेक गोग्रास दिवका म्हणून कनिष्ठ एक 407 दोरतितले आमी बाई ಒಟ್ಟು करून दिवका बाई हुल्लू ಒಟ್ಟು करून ताजे खातीर आमी ते गोग्रास केंद्र केला एक सान चल्लो 10 रुपये दिल्यार ताका एक सुडी बाई दिताची वस मारे तूं गये घाली म्हणून तुगेले एक सेव दाव म्हणून सनपणेरीची चेडवांक दूध बित्ताची नंदिनी दूध तोट्टेदा पेर म्हणटा गाय एदकून दूध ताजे खातीर आमी गोपूजे करूनचे कार्यक्रम प्रारंभ आणि ಚೆನ್ನ म्हणलेले एक कोण आसा तुमकां तसं ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು म्हणस तागेले एक गिडदेरू जावचे 19 वर्स जाले नॉर्मली वेटरनरी डॉक्टर 14 वर्स नंतर ते कोणा मागीर जावचे जायना तितलें सामर्थ्य आसा हे पयलीं बाराडी कमळांत फर्स्ट मारला तशें ताका एक ಚೆನ್ನನಿಗೆ सन्मान म्हणून ताका एक कंबळ साम्राज्यದ सम्राट ताका एक सन्मान आनी सुंदर कोगाचारी म्हणस भारी कष्ट कार्पेंटर तागेला आन कोगाचारी म्हणून भारी कष्ट रड्ड पसित आसा ते फुडले परंपरे सोणी ताका एक कांय पळय तो रड्ड पसित आसा गिडदेरू कंबळ कोणा तो सोबत बरं तुगे ते तागेले कसं म्हळ्यार कार्पेंटर तो डेली बेसिसार काम करचे तागेले इन्कम मस्त ना जाल्यार तो रड्ड्या पसित आसा रडो पोसता 10-15 किलो कंबळ रड्डो पोसता ताजे खातीर ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ एक सन्मान कसता वैभवीकरण करता आकाय करता तशें ताका एक फंड ಒಟ್ಟು करून ताका एक दिव्या म्हणून ताका रड्डो पसिता तशें मस्त पुरो कार्यक्रम ताजे जोडून केला आमगेले विश्वप्रसिद्ध रात्री 6 कैद 4 ರಿಂದ 6 संमेलनाक 1,500 जण येताची 100 गायी असताची गोशालेक 3 गोशाले तांकां सन्मान आसा स्वाम्यालेक एक सन्मान आसा
मागीर पुरा कोटा श्रीनिवास पुजारी आमगेले मुजराई सचिव येता संसदे मोस्टली फेब्रुवारी 1 बजेटदಲ್ಲ येवचेदायना तिका मागीर आमचे MLAs मागीर ग्रामाचे पुरा 23 संघ संस्थे ಒಟ್ಟು केला सगळे गांवचे कार्यक्रम दावका ते आमचे डैरीचे कार्यक्रम निमित्त मात्र हाल ಒಕ್ಕೂಟ दाखवून पेंड दिताची पशु आस्पत्रे दाखवून प्राइज दिताची गांवांची विंगड संस्थे आमकां तुमगेल मक्षा होय आसा पेंड दिता खंडित 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 आमचे पुरा अधिकारी वर्ग पुरा येताचे तसं एक बृहत गो संमेलन एक ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ MLA आलोचन करणी कसं म्हणलं आमचे लीडर सुनील कुमार असं जाल्यार जनाला एक प्रीती विश्वास त्या मागे वेले विषय जाल्यार आत्ता कसं म्हणल्यार आमचे एक प्रीती विश्वास आसा मागीर KMF तूं म्हाका एक अवकाश आमच्या पार्टी दाखवून सहकार भारतीन हांवचे एक्टिव्ह जावन आसा सहकार क्षेत्र हय तसं जावन म्हाका तें एक अवकाश दिलो म्हळ्यार एक 20 वर्स ताकून हांव BJP तूं सहकार क्षेत्रांत काम केलां म्हणून सांगून एक 8 जन प्रतिस्पर्धी आशिल्ले म्हळ्यार 8 जनाक आमकां एक डायरेक्टर जावका म्हणून आशिल्ले तांतो 8 जनांचो म्हाका ह्या फाटी तसं जावन आमकां एक अवकाश मेळ्ळो ताचे खातीर हांव म्हगेल्या पक्षाच्या हिर्याक सहकार भारतीच्या हिर्याक हांव कृतज्ञ जावन आसा मागीर म्हगेल्या गांवचे साणूर हाल उत्पादकर संघाचे 1 करोड ओट्टू केलेले सांगून थोडी ते आम्ही वय GSB हितरक्षणा वेदिके म्हणून आमच्या समाजा भितरची दुर्बळांक कांय म्हणून दिवका म्हणून आम्ही प्रारंभ केले आम्ही पडबिद्रे हेजमाडींतू विश्व GSB संमेलन केले तेतून आम्ही लेखले विश्व GSB म्हणतना आम्ही त्या सणाची कोंकणी ओट्टू जाता ताचे खातीर आम्ही कसं केलें राष्ट्रा खातीर कांय म्हणून करका म्हणून नरेंद्र मोदीन सांगले आम्ही सैनिकाक दिसाक 1 रुपये करायचे 365 रुपये दिले आम्ही तसे कॉल दिले राष्ट्र रक्षा निधी तुम्ही आर्मी वेलफेअर फंड म्हणून सिंडिकेट बँकाचे एक अकाउंट दिलेले मनोहर प्रभू पारीकर केंद्र सचिव ताण एक दिलेले कॉलाक आमकां आश्चर्य आयತು 365 म्हणले ಕೆಲವು ಜನ 3650 ಕೆಲವು ಜನ 36500 एकल्यान 3,65,000 ಚೆಕ್ तो सुब्राय बाळगान 15 लाख ಚೆಕ್ तशी करून आम्ही गोवाचे महालक्ष्मी देवस्थान पणजी महालक्ष्मी देवस्थानात दाखवून आम्ही कोच्ची ते आम्ही एक बाईक रॅली आमगे 15 एक यंगस्टर बुलेटारी आम्ही बाईक रॅली चमकलेंची आमकां 1,81,81,000 रुपये विदिन 8 days ओटो जाले म्हळ्यार राष्ट्रा खातीर मनोहर प्रभू पारीकर आमकां बारी खुश कसं म्हळ्यार आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी ताजे नंतर तो तशींच मागीर गोवा चीफ मिनिस्टर जालो हुशार नातील जालो जाल्यार तागेले प्राईम टायमार तो एक राष्ट्राचो एक केंद्र सचिव जावन आसतना आमच्या समाजाची आमकां बारी खुशी ताका एक आपोवन तागेले की आमी राष्ट्र रक्षा निधी हस्तांतर केले टाइम दिला खंडित कोंकणी या कार्यक्रमात तुम्ही आयला खंडित आणि तुमचे पूर्ण अचिव्हमेंट उरले सगळे 2 घंटे जावं कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आमगेले डॉक्टर जगदीश पै आमगेले गांवचो पर 22-23 रुपयाळा महोत्सव सिल्वर जुबली मुख्यमंत्री येता आमचो प्रवासोद्यम आसा CT रवी येता तशी पूरा कोंकणी बांधवा लागी 42 पंगडाचे कोंकणी बांधव आसाची तुमगेल्या पूरा मेगेल्या विनंती कसं म्हळ्यार 22-23 कसन काम असल्यार सोडून कोंकणी भाषे खातीर आई भास म्हणटाची मातृभाषा म्हणटा त्या मातृभाषे खातीर 42 पंगडात आनी 3 धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन 3 धर्माचे आम्ही लोक थंय ಒಟ್ಟು मेळका ते कार्यक्रम 22-23 रुपयाळा महोत्सव यशस्वी करूक तुमच्या पुरा जनाले सहकार मागता तुम्ही हांगासर आयले आतां कोंकणी भाशेन नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमात तुमच्या अचिव्हमेंटाक हे बारीक ल्हान कार्यक्रम जावच्या प्रो येवन हांगासर हे पुरो तुमचे अचिव्हमेंट सांगून मुखल्या युथांक आमच्या युवा जणांक एक मार्गदर्शन जावचें काम केलां शिक्षण लायक घेवका त्या देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या दिसांनी आनीक चड अचिव्हमेंट करूंक MLA MP म्हणून न्हय आता तुम्ही कशे म्हळ्यार राज्याचे प्रतिनिधी आसात आनी व्हड विभागांनी करूंक तुमकां आमी पातयेचो देव तुमकां सहकार देव आनी आमी पातयेचे सर आमच्या कुटुंबाचे सहकार मेळो म्हणून आशा तुमकां देव बरें करता कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमांत आमचे मध्ये आसा नरसिंह कामत साणूरचो आनी आपल्या अचिव्हमेंटान तुमकां एक पंत अरे अशें करूंक जाता म्हणून केलो तुमी आमच्या सांगात रावल्यात 1 घंटोभर रावन ताचे अचिव्हमेंट तुमी दोळे उक्ते करून पळयला तुम्ही हर एका प्रयत्नात आमच्या खातीर राखतात तुमकां देव बरें म्हणटा मुखल्या दिसांनी परत मेळटा हांव रेमंड करून ताकोडे तुमकां देव बरें